नमस्कार. दंपारच्या खबरांत साई नारुलकराचे उकार. खबरो विस्तारान. हणजूण पिटबुलाच्या हल्ल्यात जखमी जाल्लो 7 वर्साचो भुरगो जीएमसीत उपचार चलतना सोंपलो. आवयचे मुखार सुण्यान ताका पिसकटलो. पिटबुल पोसपी अब्दुल ख्वाजाक अटक केल्या. घडणुकीचेर लोकांक तिडक. मंत्री निळकंठ म्हणटा सुणी पोसतल्यांक नवो गायडलायन जाय. हालींच्या तेंपार पिटबुलाच्या हल्ल्याच्यो गोंयांत तिसरी केस. फाटले कांय दीस सुण्याच्या हल्ल्याच्यो केसी वाडल्यात, जाल्यार दुसरे वाटेन रस्त्यार सुण्याची संख्याय वाडल्या. ह्या दोनूय प्रकरणांकडे सरकारी यंत्रणा आड नजर करता हे खरे. सगळ्यात पयलीं लेटस्ट घडणूक पळोवया. अंजुना पिटबुल जातीच्या सुण्याच्या हल्ल्यान जखमी जाल्ल्या 7 वर्सां पिरायेचो भुरग्याक मरण आयलें. ही घडणूक आंगार कांटो हाडपी. त्याची आवय घरकाम करता. त्यात घरांतलो हो सुणो. हो चलो आपल्या आवय वांगडा गेल्लो. फाटले 8 दीस जाले खंय आवयन काम सुरू केल्लें. चलोय तेज्या फाटल्यान गेलो. ओनरान खंय सुणो सोडिल्लो. आवय शेजाराक काम करताली. अचकीत सोडिल्ल्या सुण्याक थंय आशिल्ल्या चल्याचेर हल्लो केलो. एका मिनटा भितर भुरग्याक खंय पुराय फाडून उडयलो. जखमी भुरग्याक म्हापसा जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केल्लो. त्या उपरांत तेका जीएमसीन शिफ्ट केलो. थंय तेका बेरेस्तारा सांजचें मरण आयलें. ह्या केसीन अब्दुल ख्वाजाचेर अंजुना पुलिसांनी FIR केला. तशी पळोवंक गेल्यार ही घडणूक नवी न्ही. असल्यो घडणुको घडोवन जायत्या जाणांक गंभीर दुखापती तोंड दिवचें पडलें. जायत्या सुण्यांच्या ओनराचेर कारवाई जाली. मात हो प्रश्न सोडोवपाक सरकाराक जाय तशें यश मेळ्ळें ना. सरकार असल्या घडणुके विरोधान कायदो हाडलो. मात ह्या कायद्या वयल्याक कोण तरी कोर्टान गेल्ल्यान कायद्याक स्टे वाडल्या. मजगतीं सरकारान ठाम पावलां उखलपाची म्हणून लोकांचो उलो. मडगांवचो आदवोगाद जयंत प्रभून आत्महत्या केल्या. आपले हत्येक पुलीस जबाबदार म्हणून ताणें दोगा पुलिसांची नांवां मरणा यादीत चिटयेंत बरयल्या. आतां आदवोगादाची संघटना पुलिसाचेर FIR आनी चवकशी मागता. FIR जाय मेरेन खंय प्रभूची डेड बॉडी घेवचे ना. चवकशी जातली म्हूण अलेक्स उलयल्लो. जयंत सराचें आयकून बरें दिसलें ना, वायट दिसलें. पुलिसांनी रातची तेंच्या घरा वचून सर्च वॉरंट नासतना तेच्या भितर गेले आनी सगळे प्रोसिजर बी काय फॉलो केलो ना. एक्चुअली कितें केलां पुलिसांनी तें इलिगल आनी तेंच्या पावरा भायर गेलें. आमकां इतलेंच जाय की FIR करपाचो, कोण PSI आशिल्लो तेजेर FIR करपाचो आनी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सुद्दां प्रोसिजर कितें आसा कंडक्ट करपाचो तेंच्यांनी फॉलो बी काय केलो ना. PSI फोन लायलो. एवरी टायम कॉपरेशन दिलां. एवरी टायम तो कॉपरेट करतालो आनी सगळें इन्फॉर्मेशन तांकां दितालो. लास्ट टायम ताणें सुसायड करचे पयलीं सुद्दां PSI अनुष्कान ताका फोन लायिल्लो आनी सांगिल्लें, विचारिल्लें की मुगे भाव खंय आसा काय म्हणून. मुगे बापायन ताका सांगिल्लें की मुगे चलो प्रितीश एडमीट आसा IBPHP हॉस्पिटलान आनी तुमकां जर दिसता की आपणें ताका कितें लिपयलां जाल्यार तुमी वचून थंय एन्क्वायरी करची अशें म्हणून सांगून सुद्दां सगळें कॉपरेशन दिवन सुद्दां ते आमच्या घरा कडेन आयले. आमकां हेरास केलो, आमकां रातचें थ्रेटन केलें आनी त्या कारणां खातीर मुगे बापायन काल सकाळीं आनी रातचे 10:15 म्हणल्यार ते आमच्या घरा कडेन आयले. 4 जाण आयले, जिपीन बसून आयिल्ले. रातची बेल मारली आनी आमचे भितर येवन आमकां सामको थ्रेटन करपाक लागले. आमगेलो बाबा डायबिटीक आसा, 71 इयर्साचो आसा. ताका ते सोंसलें ना. तो 40 वर्सां एडवोकेट म्हणून प्रॅक्टीस करता आनी 40 वर्सां प्रॅक्टीस करून सुद्दां पुलिशेन कॉपरेशन दिवन सुद्दां ताका अशी ट्रिटमेंट दिल्या. तोच आपणें कितें क्रायम करूं ना ताणें. मुगे बापायन क्रायम करनासतना सुद्दां बापायक ताणें सामकी त्रास दिल्या. मुगेलो बापायलो जीव घेतला. I think it is sad that somebody has given his life up. And I'm sure the government will conduct an inquiry. Let's give the government a few days. Because it is a serious charge. But just having made a charge, we still have to be sure that it is genuine. दर्यादेगेवेली बांदकामां आनी एक्टिव्हिटींचो JITCZ सर्वे करतले. गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ एरियल सर्वे करचे ना. पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिकर सांगता. मंडळाच्या सर्वेचो प्रस्ताव रद्द. JITCZ वरवीं सध्या मॅपिंग चल्ला. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान आनीक सर्वे करपाची गरज ना. Mapping of survey of the coastal belt should be with the Goa Coastal Zone Management Authority and should not be falling under the purview of the Goa State Pollution Control Board. So that was the reason why when this issue was brought up in the assembly, I gave an assurance that this will not be done by Goa State Pollution Control Board. As far as the ZMA is concerned,
GCZMA is in the process of, they've employed agencies to conduct survey. They are in the process of surveying. So, according to me, it is duplication of work. One side, GCZMA is carrying out the order. The other side, Goa State Control, Pollution Board is doing it. I see no role whatsoever in Pollution Control Board identifying structures. That is why we stopped. Next issue, Goa State Control, Goa Pollution Board was to outsource this work. And my information is that the government of Goa owns 2 drones. So my contention is, if we have to do a drone survey, we have in-house the equipment, the machinery that is required. So why do we have to go to a third party when we have it in-house? एका राज्याक 2 राज्यभाषा आसूं शकना, मराठी हो दर्जो काडून उडोवचो भाई मावजोचें वादग्रस्त वक्तव्य. मराठीक विरोध ना, मात राज्यभाषेचो दर्जो नाका, मावजो उलयलो. मराठी अकादमीचो अध्यक्ष अनिल सामंत म्हणटा, भारतीय भाषेचो दुस्वास करपी मावजो पयलो ज्ञानपीठ आसतलो. तरणाटे खंय मराठी भास आपणायतात. कोंकणी मराठीचो वाद परत उप्रासता. एका राज्यांत 2 राज्यभाषा आसूं शकना, मराठीचो दर्जो काडून उडोवचो म्हूण ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो, भाई मावजो उलयलो. पूण ऑफिशियल लँग्वेज एक्टांत जो मराठीचो आस्पाव केला तो आसूंक फावनाशिल्लो. तो अजुनूय ताका चेंज करून तो काडून उडोवपा जाय. कित्याक आमच्या भारतांत जितल्यो स्टेट्स आसात त्या सगळ्या स्टेटींची आपापली विधेयकां आसात, आपापले कायदे आसात. द ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट ऑफ एनी स्टेट नेवर हॅज इन्क्लुडेड 2 लँग्वेजीस फॉर वन पर्टिक्युलर एरिया ऑर वन पर्टिक्युलर टेरिटरी. आनी मराठीचे तर मुगे सामकें मानता हांव की कोंकणी ही गोंयची राजभास. मराठी आमी कोण विरोध करना. मराठी फाल्यां समजा ऑफिशियल लँग्वेज एक्टांत मराठी ना म्हणून भजनां बंद जातलीं, आरत्यो बंद जातल्यो, किर्तनां बंद जातलीं, रिलिजियस कामाक वापरपाचें बंद करतले ना, कोणाक गरज ना करपाची. नाटकां बंद जातलीं, सिनेमा येवपा बंद जातले ना. पूण कित्याक जाय आमकां ऑफिशियल लँग्वेज म्हूण कित्याक जाय? ऑफिशियल लँग्वेज हॅज नेसेसरिली बी द लँग्वेज ऑफ द सॉयल. इतलें उड्यार धरपा जाय. मजगती मराठी अकादमीचो अध्यक्ष अनिल सामंत म्हणटा, भारतीय भाषेचो द्वेष करपी भाई मावजो खंय पयलो ज्ञानपीठ विजेतो आसतलो. तरणाट्यांनी खंय मराठी भास आपणायल्या. आणि मला वाटतं संपूर्ण भारताच्या साहित्याच्या इतिहासामध्ये दामोदर मावजे हे पहिले ज्ञानपीठ पुरस्कार असतील की ज्यांनी पुस्तकं लिहिली असतील खूप, परंतु आपल्या जीवनातून, आपल्या वाणीतून भारतीय भाषांचा द्वेष कसा करावा याचं विष ओकणारा हा पहिला ज्ञानपीठ पुरस्कार. तेव्हा त्यांनी काय केलं याच्यामध्ये की गोव्यामध्ये आता गेल्या 10-15 वर्षामध्ये हे जे कोणी म्हातारे आहेत त्यांना काही दिसत नाही. आम्ही तरुणामध्ये महाविद्यालयामध्ये जातो म्हणून तुम्हाला सांगतो की गोव्यामध्ये नवी तरुण पिढी जी आहे ती कोकणीबरोबरच मराठीमध्ये उत्तम साहित्य लिहिते आहे. यावर्षी गोवा मराठी अकादमीनं 90 मराठी पुस्तकं छापली गोमंतकीय लेखकांची. मजगती हो विषय महाराष्ट्रामेरेन पावलो. महाराष्ट्राचो मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकार म्हणटा, विनाकारण वाद करचो न्ही, दोनूय भाषेचो मान राखचो. मराठी आणि कोकणी असा वाद निर्माण करणं सर्वस्वी गैर आहे. आणि त्याच्यामुळे जे गोवा राज्यामध्ये आजपर्यंत चालू आहे की मराठी आणि कोकणी दोघांनाही मान्यता ही गोवा राज्याने दिलेली आहे. महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं झालं तर महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा कोकणी बोलली जाते. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. एसिड घेऊन आंध्र प्रदेशासावन गोंयांत येवपी टँकराक अंकोला अपघात जाला. टँकर ओमथो. टँकर लिकेज जाल्ल्यान एसिड खंय व्हांवले. टायल नितळ करपाचे खंय एसिड. ड्रायव्हराक बारीक दुखापत जाल्या. संबंदीत अधिकारी खंय रोखडेच घडणूक थळार पावले. आंध्र प्रदेश हांगासरल्यान गोंयांत ॲसीड भरून घेवन वयतलो
टँकर आयज अंकोला तालुक्यातल्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर ॲक्सिडेंट जावन रस्त्या भायर पडिल्लो आसा. तेका लागून त्या टँकरात असलेले 34 टन ॲसिड हे लिकेज जावन रस्त्याच्या सायडीक आशिल्ल्या गटारातून व्हात आसात. तेका लागून धोको निर्माण जाल्लो आसा. मात्र ही जी म्हायती मेळटाच संबंधीत अधिकारी अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल जाल्ले आसात आणि तेंच्यांनी हे ॲसिडाचो बंदोबस्त करपाचे कार्य सध्या चालू केल्ले आसात. ह्या अपघातात जो टँकरचो चालक आसा तो जखमी जाल्लो आसा. प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे. सुकाळवाडो कोरगांव शुक्रारा राती 9:15 वरांक सुमार अनवळखी मनशान दुचाकी वयल्यान आयले भितर एकल्या देवोन घराच्या गॅलरीत खेळपी 1.5 वर्साच्या भुरग्याक घेवन पळ काडलो. थळाव्यांचे सादुरकायेक लागून त्या मनशाक धरूंक येस आयले. दुबावित्यांक पेडणे पुलिसांच्या ताब्यात दिला. दुसरो मनीस फुज्जो. आम्ही आसात सुकाळवाडा कोरगांव हांगा आसात. हांगा एक इन्सिडंट घडल्या. 1.5 वर्साच्या एका भुरग्याक एका अननोन पर्सनान घरांतल्यान उखलून व्हरपाचे यत्न केल्या. लोकलांचे अशें म्हणणें आसा की ते 2 जाण बायकीन आशिल्ले आणि एकटो तातूंतलो उतारलो आणि तांणी त्या भुरग्याक उखलून व्हरपाचो यत्न केला. आणि हांगा जे स्थानिक आसात स्थानिकान ताका आडायले आणि पोलिसांक इन्फॉर्म करून आता सध्या पोलिसां कडेन दिल्लेले आसात. तो जो भुरगो आसा सध्या तेंच्या पेरंट्सा कडेन आसा. एकंदर खंय तरी हे किडनॅप करपाचो यत्न हांगा जाल्या अशें लोकलांचें म्हणणें आसा. एकंदर स्थानीक लोकान फुडें सरून ताका धरले आणि सध्या पोलिसांच्या ताब्यात ताका दिल्लेले आसा. सध्या पेडणे पोलीस PI सचिन लोकरे आणि त्यांची टीम जी आसा हांगा येवन जो अननोन पर्सन आसा जो हांगा त्या भुरग्याक किडनॅप करपाचो यत्न करी आसलो ताका धरून आता पोलीस स्टेशन व्हरपाक व्हेल्ले आसात. एकंदर खंय तरी भुरग्यांक गॅलरीन दवरलेल्या भुरग्यांक खंय तरी किडनॅप करपाचो यत्न आयज सुकाळवाडा कोरगांव हांगा घडलेले आसा. घरान वचून भुरग्याक किडनॅप केले तेणी आणि घेवन पळटाले रोडार. आणि हांव मातसो मांद्रा वयतालो ह्या टायमार जाल्यार तो गड्डलो म्हणून त्याच्या फाटल्यान भुरग्याक थंय उडयलो तेंच्यांनी रस्त्यार हाडून. आनी त्या भुरग्यान ताका म्हणजे आमच्या शेजाऱ्याच्या भुरग्यान रोहीत म्हणून तेणी ताका गड्डलो फाटल्याक गड्डलो. पूण फुडलो टू व्हिलर चलय तो डायरेक्ट पास जालो तेच्या फाटल्यान हांव गेलो फाटल्या कडेन. पूण म्हाका म्हाजी स्पीड कमी आसल्या कारणान 2 जाण आसले. 2 जाण आसले. बायकीन आसले काय? बायक आसले. हेच्या कडेन चाकू मेळ्ळो आमकां. ओके. आणि त्याच्या फाटल्यान हांव गेलो. पण सरपंचाक आमच्या सांगला हांवें फुटेज काड म्हणून CCTV कॅमेऱ्याची. ओके. कित्याक म्हाज्या फुडें तेची गाडी असली. ओके. तो भुरगो खंयसरलो खंयच्या घरांतलो? सुकळ्यांतलो. ओके. कितल्या वर्साचो बाई? साधारण 1.5 ते 2 वर्साचे असतील. होय न्हू. ओके. घरान वचून रोडाच्या कुशीकच आहा तेचें घर. बाबा भितर घरान कोण तरी इलो हेल्मेट घालूनच इलो आणि मी घरान कुशी आसलो आणि हाका घेवन तेचो आजो थंय बसलो म्हणटकच तो एपल खाता जो कोण इलो न्हू हेल्मेट घालून ताका उखललो तो घेवन गेलो आणि त्या बरोबर आणि मी हयसर आड्डी मारले न्हू तितक्यान त्या वेळार रोहितान आनी ते धांवान येले. तेंच्यांनी घर धरलो म्हणून तो गावलो. लोकलान सगळ्यांनी ताका धरले. ओके. बाबू होत न्हू. कितल्या वर्साचो बाबू? 2 वर्साचो 12 तारखेक. ओके. कितल्यांक सुमार ही घटना घडल्या? आत्तारे 7:30 पावणे 8 उठले. होय न्हू. पावणे 8 जाली. ते काहीतरी भाड्याचे घर बी विचार. त्याच्याकडे सूर्य असली खता सूर्य असली ओके. पूण बीन तेजो घरान कसो इलो काय म्हणतो. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लईन शुक्रारा राजभवनात राज्यपालाच्या खासा निधीतल्यान 272 कॅन्सर आणि डायलिसीस दुयेंतींक आर्थीक मदत केल्या. आता मेरेन सुमार 3,000 दुयेंतींक आणि 100 संस्थांक आदार केला. चडशा लोकांची नांवां खंय आमदारा कडच्यान आयल्यात. Over the last 3 years, the Rajbhavan undertaken a task. Through that process, we have issued checks to patients, cancer patients and dialysis patients, now nearing 3,000 members. And associations are concerned, about 100 associations, charitable institutions, 63 one religion and 47 from some other religion and 12 according to my memory I am saying to a third religious group.
1 lakh rupees each to them and 25,000 minimum to patients. So one of the greatest achievements in the history of Rajbhavans of India as a whole. The bounden duty of the governor, bounden duty of the service providers, bounden duty of the administrative setup as a whole is concerned, including bureaucrats, to serve the people. And that is why we went to the doorstep of each and every village of Goa and first 1 year distributed these types of check providing process. कदंबा महामंडळाकडे फुडल्या कांय वर्सांत CSR वरवीं 500 EV बसी दाखल जावपाच्यो आसात. सध्या 100 EV बसी आसात. खरीज केल्ल्या सरकाराकडे आनीक 100 बसी येवपाच्यो आसात. स्मार्ट सिटीच्यो 48 वेगळ्यो. उपरांत प्रायव्हेट बसींचे कितें गोंय 1,500 प्रायव्हेट बसी आसात. कदंबा कडेन सध्या 497 डिझल बसी, 64 स्क्रॅपाक वचपाच्यो. कदंबा महामंडळाकडे फुडल्या कांय वर्सांत CSR वरवीं सुमार 500 EV बसी येवपाचे म्हूण येरादारी मंत्री माविन गुदिनो उलयल्लो. To have a sustainable transport system in Goa, IIT Alumnus Council Alumni Council ते काउन्सिलान एट द बिहेस्ट ऑफ द चीफ सेक्रेटरी तेणे 1 महिना सुद्धा जावना 1 महिन्या भितर लेस देन 1 month a letter what he wrote to that council to help us in corporate social responsibility to having more buses for transportation. Understood नी? तेणे ते रिक्वेस्ट केले तांकां आणि they have agreed to help us to the tune of 700 crores wherein they will be giving us electrical buses, EV vehicles to ply in Goa, which is going to solve our problem big time. More than 500 buses are being given by them to improve the transportation system in Goa. मजगती सध्या 100 EV बसी आसात. सरकाराच्यो आनी 100 बसी येवपाच्यो आसात. स्मार्ट सिटीच्यो 48 वेगळ्यो. मजगती कदंबाकडे सध्या खंय 497 डिझल बसी चलतात. इंटरस्टेट नव्यो 50 बसी घेतल्यात. 64 खंय स्क्रॅपाक वचपाच्यो. मजगती 1460 खाजगी बसी आसात. EV उपरांत खाजगी बसवाल्यांचे कितें काय म्हूण बसवाल्या मुखार प्रश्नचिन्ह. मजगती खाजगी बस महामंडळा वरवीं घेवंक म्हजी बस येवजण हाडिल्ली. त्या येवजणे खाला फक्त 57 बसींची नोंद जाल्या. मात आतां ह्या 500 बसी उपरांत खाजगी बसवाल्यांचेर संकट. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी. तर ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.